आता झेडपीच्यो वेंचणुको मायकल झेडपी वेंचणुकेच्या मोडान गेला. कॉलिंग अटेन्शन पासून आमच्या असेंब्लीन घातलेले जाले 3 दीस पयलीं की देवडा कोपेला ही रातची फंडपेटी तेजी चोरप फोडून फंडपेटी पासून भायर उडयल्ली आहा, शेतान उडयल्ली आहा, दोंगराचेर उडयल्ली आहा. जे चोर इजी टार्गेट म्हणटा पळय ते कोपेलांक आनी देवडांक अशें टार्गेट करता आनी ते ऑर्गनायज्ड गँग आहा गोंयांत अशें म्हाका दिसता. कित्याक वयता पळय थिंगा फंडपेटी घेवनूच चल्ले ते आनी पुलिसांक क्लू मेळना कित्याक CCTV कांयच आसना. आयज एक बरी गजाल जाल्ली आहा, हिंगासर CCTV कॅमेरा एक्सेस टू द चॅपल ऑन 3 सायड्स हो कॅमेराज घातलेले आहा आनी वी वील ऑल्सो टेक वायफाय कनेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग एल्सवेर. सो हिंगासर पासून चोरी जाली आनी जो तर तेजो मेन सर्वरूच जो तर चलून येलो जाल्यार आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आनी खूंय मेवतले अशें आमी वेवस्था ह्या नेक्स्ट स्टेपान करतले. आयज 3 कोपेलां आनी 3 टेम्पल्स आयज CCTV सर्वेलन्साच्या अंडर येयल्ली आहा पोर्रान. पणजी पत्रादेवी हायवे वेली फोंडकुला पुरोवची म्हूण खतो PWD मंत्र्या कडेन उलयला. The minister also and PWD also to tell the contractor in the dry spell to bring 1 or 2 concrete mixers and fill up all the potholes first on the highway, because highway roads are all concrete and whatever, even if tar roads are there and they have gone bad, they have to patch it up, and these days you can patch it up only with concrete. So 1 concrete or 2 concrete mixers can finish the work right from Penjim up to Patradevi. जे खूंय potholes पडल्या, जे आमची बाउंड्री आहा बांदा कडेन इतल्याक पासून हे म्हाका दिसता potholes fill up जावपाक जाय. कित्याक because of these potholes on the highway a lot of accidents are taking place. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे.